मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां मना काळजासान येवकार दितना आज आमचे तज्ञ दोतोर आसा डॉक्टर सनत भाटकर, कन्सल्टंट इंटरव्हेन्शनल न्यूरोलॉजी, गोवा मेडिकल कॉलेज. एक प्रचंड अशें व्यक्तिमत्व आनी व्हडलो असो टॉपीक जो ब्रेना विशीं निगडीत आसा. तो आयचो दीस आयचो दीस म्हणच्या परस हांव असो म्हणटा की 29 ऑक्टोबर जो दीस आसा तो जगभर वर्ल्ड स्ट्रोक डे म्हणून मनयतात. तर ह्या दिसा फाटली भुमिका कितें, हाचें महत्व कितें, स्ट्रोक म्हणजे कितें, तो कसो जाता, कशा रितीन मॅनेज करूं शकता, कालची थेरपी आनी आयची थेरपी हातूंत फरक आसा, नवें कितें आयलां हाची आमकां पुराय जाणविका करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर सनत. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. एक यंग डायनॅमीक आनी एनर्जेटीक अशे डॉक्टर म्हणून आमी तुमचे कडेन पळयतना जेन्ना आमी 29 ऑक्टोबर 29 ऑक्टोबर जागतीक वर्ल्ड स्ट्रोक डे म्हणून मनयतात किंवा एक ऑब्जर्व करतात, ताच्या फाटली भुमिका कितें आनी ताचें महत्व कितें मातशें आमकां पयलीं विस्कटून सांगात. वर्ल्ड स्ट्रोक डे स्ट्रोक म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ब्रेन स्ट्रोक. लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दॅट आमचे जे ब्रेन असता इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन बिकॉज वी आर अलाइव and we are different from others because of our brain. Absolutely. So our brain has a blood supply आणि जेन्ना ब्रेनाचो ब्लड सप्लाय कट ऑफ जाता सडनली जेन्ना कट ऑफ जाता ड्यू टू एनी ब्लॉकेज ब्रेनाची जे शिरो ब्रेनाक सप्लाय करता त्या शिरांनी ब्लॉकेज जाली काय ती शीर फुटली ताका लागून आमकां इमिजिएटली स्ट्रोक जाता हाका पक्षाघात म्हणटा. सो that is what people should realize. That is the importance of stroke. And for people to realize the importance of stroke, we celebrate World Stroke Day. Stroke is the second most common cause of death in the world. Highest and is third most common cause of disability. And after following heart diseases. So lok itle heartacher हे करता, so they tend to forget the importance of brain stroke. So one should know this about brain stroke, and that is why we are doing this about World Stroke Day. बरोबर. डॉक्टर तुम्ही आता सांगताना आमकां सांगलें म्हणजे इसकटोन की एक स्ट्रोक म्हणजे कितें, पण जेन्ना आमी साद्या मनशा खातीर म्हणटा तुमी पक्षाघात म्हणटा किंवा म्हाका दिसता आमी ताका आरीचें म्हणटा किंवा पॅरालायसीस म्हणटा की एक्चुअली हातून नक्की जाता कितें, वॉट म्हणजे हो जो स्ट्रोक आसा तातूंत नक्की जाता कितें, वॉट इज अ मॉडेलिटी. सो हातून कितें जाता जे शिरो ब्रेनाक सप्लाय करता न्ही त्या शिरांनी मागीर एक क्लॉट जाता, ते शिरो बारीक जाता आनी ते बंद जाता. नाजाल्यार केन्ना केन्ना हार्टाच्या नाजाल्यार बाकीच्या शिरेंतल्यान ते वचून तो क्लॉट जमा जाता आनी ते क्लॉट जावन तो शीर बंद पडपाक शकता. सो हाका म्हणटा वो क्लॉट बंद जावन स्ट्रोक जावप हाका म्हणटा आमी इश्टिमीक स्ट्रोक. कळ्ळें. तातूंत ब्लड सप्लाय त्या एरियाक कमी जाता, त्या खातीर ती एरिया मागीर हळू ती मरता आनी जे एरिया डॅमेज जाता ताचे अकॉर्डिंगली आमकां सिम्पटम्स जाता. म्हणजे पॅरालिसीस जाले नाजाल्यार आमची स्पीच वचप हे सगळे आमकां सिम्पटम्स जाता. हाका म्हणटा आमी इश्टिमीक स्ट्रोक. दुसरो रितीचो स्ट्रोक आसता जे आमी जे शिरो असता ते शिरो प्रेशर वाडून ऑर कितें अबनॉर्मलिटी घातून ते शीर फुटता. ते शीर फुटून तातून ब्रेनान आमचो ब्लिडींग जाता, हाका आमी म्हणटा ब्रेन हेमरेज. ओके. ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेमरेजीक स्ट्रोक. सो हे सुद्दां दोन तरेचे आसता. एकदां केन्ना केन्ना ब्लिडींग ब्रेनान भितर जाता जाका आमी इंट्राक्रेनियल म्हणजे ब्लीड म्हणटा. केन्ना केन्ना ब्लिडींग ब्रेनाचे इर्द गिर्द जाता, हाका आमी म्हणटा सब एरेक्नॉइड हेमरेज. सो हे दोन्ही टायपचे हेमरेजीक स्ट्रोक. आणि एक आसा इश्टिमीक स्ट्रोक. Almost 80% of all strokes are ischemic due to blockage of the blood vessels, while 20% of the strokes could be due to the rupture, which is called as hemorrhagic stroke. म्हणजे सादे भाशेन जर सांगचें जाल्यार म्हणजे अशें समजा की एक शेत आसा ताका एक पायपलायन उदक पावयता. एक तर ते पायप फुटू शकता एक, किंवा खंयच्या कारणान लागून ते ब्लॉक जाला. समज कित्याक लागून ते ब्लॉक जाला म्हणजे दोनूय सिच्युएशनान त्या तुज्या जी एरिया तुजी आसा तुजें शेत आसा थंय तुका उदक पावना आनी थंयचें शेत किंवा थंयचें जे क्रॉप आसा थंय जे तुवें शेत रोयलां तें शेत मरता. बरोबर. सो शॉर्ट सामकें सर. सो म्हाका दिसता डॉक्टर हें जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका सांगा आनी एक की आतां तुमी सांगलें की हें एक तर ब्लड क्लॉट आसूं शकता किंवा ब्लड म्हणजे हिमोरेजीक आसूं शकता. हाचें तुमी निदान कशें करतात, वॉट इज युअर दीस आनी वॉट इज सिग्निफिकन्स ऑफ दीस. म्हणजे डज इट चेंज एनी मॉडेल, म्हणजे लायन ऑफ मॅनेजमेंट चेंज जाता ह्या दोन्ही सिच्युएशनान
जाल्यार ती कशा पद्दतीन चेंज जाता आनी हाचें सिग्निफिकन्स कितें मातशें विस्कटान सांगलें चलता. हय म्हणजे एज अ लायन ऑफ मॅनेजमेंट डेफिनेटली चेंज जाता कित्याक म्हणजे इस्चिमीक स्ट्रोक म्हणजे ब्रेनाक ब्लड सप्लाय कमी वता म्हणून. सो तातूंत तुका पयलीं तर ते म्हणजे स्ट्रोकाक दोन्ही स्ट्रोकाक थोडे ह्या सिम्टम्स असतात. सो सिम्टम्स म्हणजे कितें हाका आमी हे म्हणटा की बी फास्ट. सो बी फॉर बॅलन्स. बॅलन्स म्हणजे सडनली जावपाक शकता. बॅलन्स म्हणजे अचानक मनशाचो तोल वचपाक शकता नॉर्मल आशिल्ल्या मनशाचो. ई फॉर आयज. आयज म्हणजे ते डबल दिसप नाजाल्यार नजर कमी जावप. एफ फॉर फेस मदींच तोंड वांकडें जावप नाजाल्यार वाचा कमी जावप. ए फॉर आर्म ऑर लेग म्हणजे मदींच हात नाजाल्यार पांय वीक जावप. एस फॉर स्पीच म्हणजे स्पीच उतर क्लियर जायना आसतना रावप. आनी टी फॉर टायम. सो जर टायम म्हणजे कितें सो इफ एनी वन हॅज सडन ऑनसेट ऑफ दीस सिम्टम्स BEFAT बॅलन्स आयज फेस आर्म स्पीच सडन ऑनसेट देन वन हॅज टू इमिडिएटली आस्क फॉर टायम की केन्ना जाला कित्याक ते आमकां जाणीव जावपाक गरजेचे केन्ना अशें जालां ते. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आनी अशें आमकां जर हे 4.5 वरां भितर जाले देन वी हॅव टू इमिडिएटली शिफ्ट अ पेशंट टू अ CT गायडेड हॉस्पिटल. CT स्कॅन आसा थंय. ओके. सो CT स्कॅन पयलीं आमकां CT स्कॅन करप सगळ्यांक इम्पॉर्टंट. CT स्कॅनान आमकां कळटा की तातूंत ब्लॉकेज आसा काय ब्लिडींग आसा. ब्लिडींग आसा जाल्यार आमकां CT स्कॅनान कळटा की ब्लिडींग जाला म्हणून. जर ब्लॉकेज आसा जाल्यार CT स्कॅन नॉर्मल येता. नॉर्मल येता हाचो अर्थ हे न्ही की मनीस नॉर्मल आसा. ताका जर अशे सिम्टम्स जाले आनी CT स्कॅन नॉर्मल आसा म्हणजे पेशंट इज हॅविंग अ स्ट्रोक आनी ही इज विदीन दॅट विंडो पिरियड. जस्ट बिफोर द नेक्स्ट एक हेमरेजीक स्ट्रोकान तुका म्हणजे जे ब्लिडींग जाल्ले स्ट्रोकान तुका एडिशनल 2-3 नग जावपाक शकता की तकली खूब दुखप सामके असंख्य हातून दुखप उलट्यो जावप. सो दीस कूड बी एन एडिशनल आनी मनीस ड्रावजी जावप. सो दीस कूड बी मोर फिचर्स सजेस्टीव ऑफ अ हेमरेजीक स्ट्रोक. सो हे दोन्ही तुका स्ट्रोकाची मेजर लक्षणां. सो एकदा स्ट्रोक जालो सर्वात गरजेचं आसा की CT स्कॅन करून घेवपाचें. CT स्कॅनान आमकां कळटा की नॉर्मल आसा जाल्यार इस्चिमीक आनी हे ब्लड आसा जाल्यार आमकां कळटा की हेमरेजीक स्ट्रोक. हेमरेजीक स्ट्रोकान चडसो कारण हे की मुख्य कारण BP वाडण्यासाठी जाता. चडशे BP जर अनकंट्रोल आसा केन्ना केन्ना रक्त पातळण्याची गुळयो चड आसा ऑर केन्ना केन्ना कितें आसता की ब्रेनान एक थोडे जशे तुमी टायरचे ट्यूब म्हणले पायपाचे ते टायराचे ट्यूब कशे भायर येता. सो थोडे एरियाज आसता अबनॉर्मल एरियाज आसता हाका म्हणटा एन्युरिझम्स ऑर वॅस्क्युलर मॅलफॉर्मेशन्स. ते केन्ना केन्ना फुटून अशे ब्रेनान नाल्यार ब्रेनाचे इर्द गिर्द ब्लिडींग जावपाक शकता. सो दीज आर कॉजीस फॉर युअर हेमरेजीक स्ट्रोक. सो हातून जर फक्त BP सो गरज पडली जाल्यार आमी हातून एक एन्जिओग्राफी करता. CT एन्जिओग्राफी. तातूंत आमकां नाजाल्यार एक DSA जे हांव करता जे आमी हार्टाचे एन्जिओग्राफी भशेन ब्रेन एन्जिओग्राफी तातूंत आमकां कळटा की हांगा कितें आसा काय ना प्रॉब्लम. जर फक्त BP वाडूनच स्ट्रोक जाला जाल्यार ताजो BP कंट्रोल दवरपाचो. दॅट इज इम्पॉर्टंट. जर आमकां हे एन्युरिझम बी कितें आसा जाल्यार ताका मागीर फुडें आमकां कॉयलिंग नाजाल्यार बाकी थोडे ट्रिटमेंट्स आसा जे आमी ब्रेनाच्या शिरांनी वचून ते एन्युरिझम बंद करपाक शकता आनी प्रेशर सकयल हाडपाक आमी ट्रिटमेंट दिता. नाव कमिंग टू इस्चिमीक स्ट्रोक. इस्चिमीक स्ट्रोक जे आमी सांगले की CT स्कॅन नॉर्मल आसता. सो तातूंत जर मनीस 4.5 तासां भितर आयलो आनी नॉर्मल आसलो जाल्यार आमी एक ब्लड थिनींग मेडिसीन दिवपाक शकता जे क्लॉट लायझींग मेडिसीन. तातूंत ते क्लॉट डिजॉल्व जाता आनी पेशंटाचे एक 30% पेशंटान इम्प्रुवमेंट जावपाचे चान्स आसता. वॉच पेशंट सपोज एक 6 तासां भितर आयलो आनी ताजी मेजर शीर जर ब्लॉक आसली ओके सो ते आमी डिसायड करता पळोवन ऑफकोर्स सगळ्या पेशंटांनी. बट जर कितें मेजर शिरेन ब्लॉकेज आसले जाल्यार आमी भितर हेच पांयाच्या शिरांतल्यान भितरल्यान वचून ते क्लॉट काडपाक सुद्दां प्रयत्न करपाक शकता. हाका आमी म्हणटा मेकॅनिकल थ्रोम्बेक्टमी. सो हे सुद्दां 6 तासां भितर आमी करपाक शकता. सो इफ इन केस द पेशंट जर ताजे व्हडल्या शिरांनी ब्लॉकेज नासली ऑर पेशंट इज आउट ऑफ द विंडो पिरियड म्हणजे 6 तासां चड जालो जाल्यार इन दीस केसीस मागीर चड रेअरली एक 24 तासां भितर सुद्दां थोडे थेरपीज करपाक शकता. बट मोस्ट ऑफ द केसीस आमकां मेडिकली मॅनेज करचें पडटा आयदर ब्लड थिनींग टॅबलेट्स ऑर इंजेक्शन्स आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज फिजिओथेरपी. सो दॅट इज ऑल ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स फॉर दीस. सेकंड आमी सगळे टेस्ट सुद्दां करता की कित्याक ताका स्ट्रोक जाला म्हणजे आमी ताजो इको करता मागीर मानेचो डॉपलर करता केन्ना केन्ना एन्जिओग्राफी करता आनी तातूंत जर आमकां एन्जिओग्राफीन डॉपलरान बी हांगा ब्लॉकेज सांपडली एक 70% वयर ब्लॉकेज सांपडली जाल्यार आमी हांगा मानेच्या शिरांक सुद्दां स्टेंटींग करपाक शकता की ताका परत स्ट्रोक येवंक जायना म्हणून. सो हे आमी एज अ सेकंडरी प्रिवेंशन वी कॅन डू दीस ऑल्सो. सो ऑल इन ऑल दॅट इज द मेन दीस ऑफ अक्यूट ट्रिटमेंट ऑफ स्ट्रोक मोर जे इस्चिमीक स्ट्रोक आनी हेमरेजीक स्ट्रोक. द लास्ट पार्ट इज ऑफकोर्स द रिस्क फॅक्टर मॅनेजमेंट म्हणजे जे सेकंडरी प्रिवेंशन की ताका स्ट्रोक जावंक जायना म्हणटा डायबिटीज आपले कंट्रोलान दवरपाचे BP आपलो कंट्रोलान दवरपाचो. स्मोकिंग दीस इज अ व्हेरी बॅड इवल. स्मोकिंग करप ना टोबॅको स्मोकिंग मागीर अल्कोहॉल इन हाय क्वॉन्टिटीज इज ऑल्सो एन इवल. लायफस्टायल सेडेंटरी आसूं जायना वॉकिंग करपाचें एटलिस्ट 5 to 7 days इन अ वीक एटलिस्ट 30 to 45 minutes वॉकिंग करपाचें. सो ऑल दीस इज इम्पॉर्टंट. आनी
मेडिसिन्स आतां सर जर ताका इस्टेमीक स्ट्रोक असलो जाल्यार रगत पातळ करपाचे मेडिसिन्स रेग्युलरली दवरपाचे ओके जर ब्लिडींग जावन स्ट्रोक आसा जाल्यार मेनली BP कंट्रोल करप तातूंत तुका ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स आमी नॉर्मली दिना सो दिस इज ऑल इन ऑल दिस इज द सेकंडरी प्रिव्हेंशन ऑफ रिस्क फॅक्टर्स फॉर स्ट्रोक सो बेसिकली जेन्ना आमी म्हणटा रिस्क फॅक्टर तातूंत जशें तुमी आतां ऑलरेडी सांगलो की एक तर डायबिटीज आसा जाल्यार ही इज ऑलरेडी हॅविंग अ रिस्क जसं प्रेशराचे आसा किंवा तो खंयचे गुळयो घेता कोलेस्ट्रॉल किंवा तो रगत पातळ जावपाच्यो गुळयो घेता जाल्यार सुद्दां अशा मनशाक धोको आसूं शकता सो त्या मनशान वेळोवेळ दोतोरा कडेन तपासणी करप एक आनी दुसरें म्हणजे समजा तुमी सांगली तशी ताका बी फास्ट हे जे बी फास्ट आसा म्हाका इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड त्या इम्पॉर्टंट वर्डानूच खुबश्यो म्हायती डॉक्टरान आमकां सांगल्या की अशा वेळार डॉक्टर म्हणजे तुमी आनी परत कितें हें आसतलें तें आसतलें अशें आपलें निदान करत किंवा हांगा ते बारीक हॉस्पिटलांत वचपा परत ज्या जाग्यार CT स्कॅन फेसिलिटी अवेलेबल आसा त्या हॉस्पिटलांत वचप सो दॅट ताचें निदान एक्झॅक्टली कितें जालां हें कळटलें आनी त्या प्रमाणे मॅनेजमेंट सुरू जातली आनी ह्या खातीर एक खूब म्हत्वाचें आसा सी केन्ना केन्ना आसता आमचो फॅमिली डॉक्टर आसता किंवा बट लिविंग अपसायड ऑल दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड द मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम आनी ह्या प्रॉब्लेमा खातीर अनलेस यू हॅव द CT गायडेड हॉस्पिटल तुका ते कळूं शकना पण नक्की कितें आसा तें हाचे पलीकडे ह्या विशयाचेर आनी कितें सांगपाचें एक हांव उलोवपाक विसरलो एक आनी एक टर्म आसता ताका म्हणटा आमी TIA ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक की खूब लोकांक पेशंटांक जाता मातसो एक तोंड वांकडें जालें नाल्यार आवाज येयलो एक 10 मिनटांनी सारकें जालें आसूं कांय ना हात मातसो मुयेलो आसूं मातशें लागला आसतलें सो आमी सोडटा सो हाका केन्ना केन्ना जे सिम्पटम्स आसा ब्रेनाक जे एस्पेशली इन इस्केमिक स्ट्रोक थोड्या वेळा खातीर ब्लड सर्क्युलेशन कमी जाता मागीर आमचो एज आर नॅचरल मेकॅनिझम BP वाडून ते क्लॉट आपुणूच डिझॉल्व जाता आणि मनीस सारको जाता बट हाचे अर्थ हे म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक म्हणजे एक 24 तासा भितर जर हे सिम्पटम्स स्वताहून रिझॉल्व झाले हाजो अर्थ हे न्ही की वो स्ट्रोक न्ही हो ताका मायनर स्ट्रोक येऊन गेला सो असल्या पेशंटांनी सुद्धा जर हे जाले दे शूड नॉट टेक इट लायटली इमिजिएटली गो टू अ CT गायडेड हॉस्पिटल ऑर गो टू युअर फिजिशियन अँड गेट युअर सेल्फ इव्हॅल्युएटेड जर आमकां ताका सिग्निफिकंट आसा जाल्यार मागीर ताका रगत पातळ करपाची गुळयो बी स्टार्ट करच्यो पडत अँड ऑल सो ही नीड्स टू बी इव्हॅल्युएटेड गरज पडल्यार एडमिट करचें पडत फॉर एनी रिस्क फॅक्टर्स वाय इज गेटिंग दीस TIAs आनी एक म्हाका सांगपाचें आशिल्लें की इवन जर केन्ना केन्ना लोक उठता आणि उठचे उठून ताका स्ट्रोक जाला जाल्यार केन्ना केन्ना CT पेक्षा बरें MRI मायट बी अ बेटर मोडॅलिटी ओके टू बी डन बट अगेन दॅट वी विल डिसायड वेन वन्स यू कम टू द हॉस्पिटल सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वन लास्ट फायनल पॉयंट की आता जे आमी हालीं पळयता लॉट ऑफ यंग पीपल आर गेटिंग स्ट्रोक सो इट इज नॉट स्ट्रोक इज नॉट अ डिजीज ऑफ द एल्डरली एनी मोर इवन 3rd 4th डेकेडान सुद्धा आता खुबशा लोकांक स्ट्रोक जावपाक लागल्या सो एव्हरी वन शूड फोकस ऑन लिव्हिंग अ हेल्दी लायफस्टायल दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट जंक फूड मातशें मिनिमायज करपाचें एक्सरसायज सारकी दवरपाची अँड कीप अ वॉच ऑन युअर BP कोलेस्ट्रॉल हे डायबिटीज अँड ओवर अनदर थिंग इज स्ट्रेस stress is one of the most common causes of stroke in today's youth so try to do yoga meditation try to remain relaxed happy because that is and as the theme of World Stroke Day is together we are greater than stroke so stroke kida asu us together are greater than stroke it's only we if we work towards these risk factors if we work towards increasing awareness about stroke towards others then we will easily become greater than stroke and we can surpass it to a great extent सो म्हणजे हो स्ट्रोक जे आसा दुयेंस म्हणजे जे पॅरालिसीस जावं शकता ताचे परस आमी बलवंत जावं शकता जेन्ना आमकां पुराय म्हायती आसतली आनी त्या पद्दतीन आमी जिणेची आपली लायफस्टायल जी आसा ती मॉडिफाय करतले जशें डॉक्टरान आतां सांगलां की एक्सरसायज खूब मनशा खातीर खूब गरजेचें आमी आतां प्रत्येक गजाली कडेन उठसूट स्कुटरीन गाडयेनी भोंवता दुसरें म्हणजे आमकां एक्सरसायज नाका आसता जंक फूड आमी भायलें खाता तें सगळें अवॉयड करून हेल्दी फूड खावप आनी सगळ्यात म्हत्वाचें डॉक्टरान म्हाका खूब एम्फसायज केला की बरें निरोगी जीवन जगतले जाल्यार तुमचें मन शांत दवरप शरिराक थोडे कश्ट दिवप म्हणजे एक्सरसायज दिवप आणि मन शांत दवरप आमी एक्झॅक्टली अपोजीट करता आमी मनाक कश्ट दिता आनी शरीर शांत दवरता आणि एक्सरसाइज म्हणजे वॉकिंग नॉट हेवी जिमिंग बी करपाचें ना की केन्ना केन्ना तातूंत सुद्दां आनी एक खुबशे लोक म्हाल्या कडेन वचून मान मोडून बी घेता दॅट इज समथींग वीच यू वूड नॉट एडवायज कित्याक केन्ना केन्ना तातूंतय स्ट्रोक्स प्रोवोक जावपाक शकता सो एटलीस्ट जस्ट ब्रेकिंग द नेक नॉर्मल मालिश बी घेवप इज स्टील फायन ओके ओके जस्ट एक टॉपिक आयले म्हणून हांवें म्हणलें हां पण ही खूब गरज माझे कारण खूब फावटी अशें म्हणजे कितें आसा तूं म्हाले कडेन म्हणजे आतां आमच्या एरियेन कितें आसा म्हाला आपुणूच करपाक लागता सो नेक्स्ट टायम बेस्ट इज दॅट टेल मी ना मान मोडू नाका म्हणून बाकी सगळें कर तूं केस काप तितकेच पुरो म्हणजे आमकां ती कमी संदी मेळटा सो बेसिकली हे जे आसा की ते सगळे म्हत्वाचे जे दोतोरान सांगलें की दीस आर ऑल मॉडेलिटीज ऑफ लायफस्टायल
आणि ह्यो जर आमी नियंत्रीत दवरलो जाल्यार बऱ्याच अंशी आमी ह्या दुयेंसाचेर जैत जोडूंक शकता. सो आनी दुसरें आनी आमी सगळ्यांचो संघटीत सी इट इज नॉट द मॉडलिटी ओनली ऑफ द डॉक्टर करतलो, डॉक्टर बरें करतलो अशें न्हय. आमचे बारीक बारीक हातून रोल आसता. आमचे घरा कडेन कितें खाता, जेवता, घरा कडली बायल मनीस कितें रांदता, आमी कितें खाता, केन्ना आमकांच संवय जाल्ली आसा भायर खावपाची. सो वी कॅनॉट से दॅट भुरग्यांक कितें तूं हें खावं नाका, तें खावं नाका. आमी भायर वी एन्जॉय, वी गो फॉर पार्टीज अँड ऑल दीस थिंग्स. म्हणजे ह्या सगळ्याचेर म्हणजे बॅलन्स बेसिकली करेक्ट. आणि दुसरें म्हणजे जीब येदिशी असता, पण ते जिबे खातीर आख्या देहाचे बलिदान दिवं शकना आमी. ते जिबेक सॅटिस्फाय करता. सो यू हॅव टू थिंक ऑफ युअर बॉडी, युअर मायंड, युअर ब्रेन, एवरीथींग टुगेदर. आणि जेन्ना आमी अशा रितीन विचार करतले तेन्नाच आमी बरें निरोगी आणि सुखी जीवन जगू शकतले. डॉक्टर म्हाका आनी सांगा, आतां तुमी आज आमी म्हणटा की तुमी आमकां सांगलें की आज नव्यो मॉडलिटीज कितें आसा त्यो. तरी पण एक पयली सी वाय एम स्पेकिंग हें विचारता, कारण एक खूब लोकांचो समज आसा. हांव तो समज गैरसमज हाचे अशें उलयना की आतां आमी उलयलें की पॅरलायसीस जालें किंवा एके सायडीक म्हणजे तेजो आंग सारकें चलना ना, म्हणजे हांगा काय जावचें ना. किंवा मेडिकल म्हणजे दे फील म्हणजे मॉडर्न मेडिसीन ऑर एलोपॅथी डजंट हॅव एनीथींग फॉर दे फील. तांकां दिसता ते खंय तरी वचून मालिश करप किंवा कोण तरी कितें तरी इंजेक्शन करतात तें घेवप आनी हातूंतल्यान तें बरें जाता. म्हाका दिसता हो मिसकन्सेप्ट आसा टोटली. म्हाका दिसता हाचेर तुमी भाश्य करप खूब म्हत्वाचें आसा. दिस इज अ टोटल मिसकन्सेप्शन. अगेन कितें जे सगळे लोक बरे जाता न्ही, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट बिंग अ ट्रान्झियंट अटॅक ऑर अ मायनर स्ट्रोक जो आपुणूच बरो जावपाचो. मायनर स्ट्रोक आशिल्लो जाल्यार एक्सरसायज करून आपुणूच बरो जाता. तातूंत तूं इवन भायर वचून तुवें एक न्युरोबायन इंजेक्शन सुद्दां घेतलें, इट विल नॉट help, neither will it harm. So that is what happens in most cases. लोक जे बरे जाता, it happens because of the natural course of the disease, not because of the medicines. And about facilities, there is a lot of modern infrastructure now also coming. की आता आम्ही in as a part of Goa stroke program with the health services, दोन्ही district hospitalani now this जे आम्ही thrombolytic agents आसा, जे clot dissolving agents, they are available free of cost. आणि patients reaching within 4.5 hours, जे who are indicated for therapy. म्हणजे अशें न्ही की कोणाकी सगळे मागीर 4.5 तासा भितर वचपाक, बट जांकां गरज आसा तांकां इट इज गिवन. ऑल्सो जे आमी मी एज एन इंटरनॅशनल न्युरोलॉजिस्ट जे आमी मेकॅनिकल थ्रॉम्बेक्टमी, कॅरोटीड स्टेंटिंग, कॉइलिंग्स हे सगळे थेरपीज आता तुका गोवा मेडिकल कॉलेजान अवेलेबल आसा. सो फॉर द इंडिकेटेड पेशंट्स डेफिनेटली वी आर डुईंग इट, especially for our Goan patients and all of them. So the newer therapies are definitely there. Even but the crux of it, again as I am saying, even in the midst of all the new therapies, most important is our lifestyle and our health and risk factor management. And it is our brain is like our heart's friend. कशें जे आमी हार्टाक करपाक शकता, कित्याक लोकांक सगळे हार्ट खूब हे जाता, जे आमी हार्टाक द सेम थिंग वी शूड डू फॉर द ब्रेन. म्हणजे इफ वी टेक केअर, हीच शिरो तुका हांगा वता. सो जी जर आमी हाजो केअर घेतलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली हाजो केअर तुका जातलोच. सो वी नीड टू टेक केअर ऑफ आवर रिस्क फॅक्टर्स अँड दॅट विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट हेल्प फॉर अस. फक्त वी शूड बी अवेअर, दॅट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक एकेडमिक स्पीच म्हणा किंवा एक क्युरियोसिटी म्हणा, डॉक्टर तुम्ही आता उदो आमकां एक मेन्शन केलें की असो एक बोमाड कसो जाता. म्हणजे म्हाका इफ आय म्हणजे फेंटली रिमेंबर आमी सायकलीचो ट्यूब आसता तेका असो बोमाड बुमूट कशें येताले आनी तो थंय फुट्टालो. अशा टायपचे कितें ताका अन्युरिझम जाता म्हणटा. सो वॉट एक्झॅक्टली तुमी अन्युरिझम तुमी कितें करता, म्हणजे हाव यू मॅनेज दीस सिच्युएशन. कारण इट इज सडन ऑल ऑफ अ सडन. ताका पयलीं काय म्हणजे चिन्ह लक्षण अशें व्हडलेशें काय दिसून येना, इट हॅपन सडनली. सो हाव यू मॅनेज दीस. सो हे कितें इम्पॉर्टंट, बिकॉज एन्युरिझम जेन्ना फुट्टा न्ही, इट कॉजेस अ सब एरेक्नॉइड हेमरेज. सब एरेक्नॉइड हेमरेजान सगळ्यांक इम्पॉर्टंट की आउट ऑफ 100% 50% ऑफ द पेशंट्स आर बॉट डेड इन कॅज्युअलिटी. म्हणजे ते तुका डायरेक्टली जाचे जावन तुका मरता. इट इज सच अ सिरियस, म्हणजे इतले ते कॉमन नासत कम्पेर्ड टू ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक, बट दिस इज व्हेरी सिरियस स्ट्रोक. जे उरलेले 50% येतात तातूंतले थोडे खूब सिरियस आसता, रायट. सो हातून कितें जाता, तो फुगो आसता, म्हणजे एक ब्लडान एक वीक स्पॉट जाता आनी तो हळू हळू करून वाडटा आनी वन पर्टिक्युलर डे तो फुट्टा. जेन्ना तो फुट्टा तेन्ना सामके मेजर स्केलान तातून ब्लिडींग जाता आनी म्हणून ताका हेडेक जाता आनी पेशंट कम्स विथ अ स्ट्रोक. हातून आमी कितें करता, एक एन्जिओग्राफी करता आनी ते आमी पयलीं कॅरेक्टरायज करता की फुगो आसा कसो आसा आनी कितें, आनी मागीर तातून आमी ह्याच वाटेंतल्यान थोडे नवे ट्यूब्स बी घेवन आमी प्लॅटिनमचे कॉइल्स घालून ते फुग्याक, अशें जो फुगो आसलो ते फुग्याक आमी बंद करता. फुग्याक बंद करता तातून कितें जाता, मागीर तातून रक्तस्त्रव म्हणजे तातून ब्लड वचना मागीर आपुणूच तो फुगो हळू करून जावन तो श्रिंक जाता अँड दॅट ब्लिडींग रिस्क इज प्रिव्हेंटेड. जे ऑलरेडी ब्लिडींग जाला ताका लागून पेशंटांक सिम्पटम्स आसता, सो ताका आमी मेडिसिन्स बी दिता विच इज ऑलवेज गोईंग ऑन. सो बट हातून कितें जाता की इट डजंट गो इन, म्हणजे तो परत फुटपा जायना. हातून पयलीं सुद्दां ते अदर ट्रिटमेंट्स जे ओपन न्युरो सर्जरी ते क्लिपिंग म्हणून करतात, क्लिपिंग करूनय बंद करपाक शकता आनी कॉइलिंग करूनय बंद करपाक शकता. सो फॉर डिफरंट पेशंट्स द इंडिकेशन्स आर डिफरंट.
सो दॅट इज समथिंग फक्त कॉइलिंग पयलीं हांगा अवेलेबल नाशिल्लें, आतां लास्ट 2 वर्सांच्यान वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ केसीस, म्हणजे नियर टू 100 केसीस आमी कॉइलिंगचे केल्या. बरोबर. आणि तशें म्हणजे दिस इज म्हणजे ओपन म्हणजे ब्रेन म्हणजे स्कल ओपन करचो पडना, म्हणजे भितरल्यानूच करूं शकता. भितरल्यान करचो पडटा. म्हणजे दीस व्हेरी म्हणजे टेक्निकली पळोवपाक जाल्यार कश्टाचें काम, इट इज व्हेरी ट्रिकी जॉब, बट इज हेल्पफूल फॉर द पेशंट. कारण काय बाबा एडमीट जावन त्याचे उरलो आणि अशें काय म्हणजे व्हडले एडमीट उरतले ते, बट बेसिकली तुका म्हणजे स्कल ओपन करचो पडना. आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना दिस इज अ न्यूअर फील्ड बेसिकली. आता जशें आमी इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी म्हणटा, सो दिस इज अ न्यूअर फील्ड ऑफ इंटरव्हेन्शनल न्यूरोलॉजी. पयलीं न्यूरोलॉजी म्हणजे पयलीं वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट पेशंट, न्यूरो फिजिशियन. नाव लॉट ऑफ पीपल म्हणजे लायक न्यूरोलॉजिस्ट आसूं, न्यूरो सर्जन आसूं, रेडिओलॉजिस्ट आसूं, न्यूरो रेडिओलॉजिस्ट, दे आर स्लोली बिगिनिंग टू डू इंटरव्हेन्शन ऑफ द ब्रेन. कळ्ळें न्ही? सो दिस इज वॉट इट एनकम्पसेस, इंटरव्हेन्शनल न्यूरोलॉजी. आनी मेनली इट इज फॉर दी स्ट्रोक पेशंट्स, म्हणजे जे इस्टेमिक स्ट्रोकाक आमी थ्रोम्बेक्टमी करून क्लॉट काडपाक शकता, नाजाल्यार स्टेंटिंग करपाक शकता ब्रेनाच्या नाजाल्यार मानेच्या शिरांक. आनी हेमरेजीक स्ट्रोकाक आमी आयदर ते ग्लू घेवन ते शिरो बंद करपाक शकता, ऑर आमी एन्युरिझम बी आसले तातूंत कॉइलिंग नाजाल्यार स्टेंटिंग करपाक शकता. सो दीज आर ऑल न्यूअर टेक्निक्स विच आर नाव स्लोली हॅपनिंग इन द स्टेट. बरोबर. सो म्हाका दिसता ह्या खातीर गोंय सरकारचे आरोग्य संचालनालय, आमचे भलायकी मंत्री आनी जे बाकीची सगळी यंत्रणा आसा तांच्यांनी खूब इनिशिएटीव घेतला आनी त्या खातीर आज ही फॅसिलिटी गोंयांत उपलब्ध आसात. ताचो फायदो असो आसा की आज लोकांनी हांगा थंय कन्फ्यूज जावन हांगा वचूं थंय वचूं अशें बिजार जायनासतना बाबा योग्य वेळार मेडिकल कॉलेजीन येवन योग्य जर सल्लो घेतलो आनी योग्य फॅसिलिटी ज्यो आसा ताचो पुरेपूर उपयोग केलो जाल्यार बऱ्याचशा मनशांक योग्य अशें बरें आयुश्य फुडें मेळूंक शकता. इट इज टोटली ग्रेट थँक्स टू द एस्टॅब्लिशमेंट, म्हणजे बी इट द पॉलिटिकल अँड द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हे, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ देम दॅट लॉट ऑफ दीस थिंग्स आर हॅपनिंग. आणि इन आवर स्टेट इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली स्टेट्स वेर ऑल सो मच ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज हॅपनिंग. सो वी हॅव टू बी very thankful to that ki je modern techniques are also happening for all our Goan people. So that now dar patientank हांव करून तांकां ते सांगतात की these are otherwise expensive therapies. हे तुका प्रायवेटान these are not affordable healthcare therapies. So but because of our initiatives and of our administrative backup, we are able to do this in our government medical college. So आज ही फॅसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, जी युजली म्हणजे कितकेशे लाखांनी ताका खर्च जाता. आणि ही सगळी फॅसिलिटी तज्ञ दोतोर आसा आमचे कडेन, ते बी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर सनाता सारखे लोक म्हणजे यंग पीपल हू वॉलंटियर टू कम. कारण सगळ्या लोकांक कितें आसा, एक डॉक्टर जालो आपूण मातशें बरें मातशें हाय क्वॉलिफायड शिकलो काय प्रत्येक मनशाक भायर वचपाचें आसता, ताका चड जोडपाचें आसता. पण अशे थोडेशेच डेडिकेटेड लोक आसा, दे हॅव कमिटेड टू द लँड, आय शूड से, की हाच्या खातीर ह्या राज्याची यंत्रणा, जी भलायकी यंत्रणा आसा ती कार्यान्वीत जाल्या आणि बऱ्या पद्धतीन काम करता. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमचें आमी अभिनंदन करता आणि तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि तुमची जी मोख आसा की बाबा ह्या राज्यांतल्या लोकांक बरें निरोगी आयुश्य मेळचें, ह्या खातीर तुम्ही जे बिकॉज आय नो इट इज तुमची ओपीडी म्हणजे सकाळी सुरू जाली, आय ऑफन सी यू म्हणजे यू नो लंच ब्रेक, इट इज कंटिन्युअसली गोईंग ऑन. सकाळची ओपीडी सांजची 6 सोंपता आणि लोक केन्ना म्हणटा आपूण आयलो, पण अशें बी आमी पळयता केन्ना केन्ना लोक आदले रातचेच येवन लायनीक राविल्ले असतात. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड की ह्या सगळ्या सिच्युएशनान ह्या प्रॉब्लेमाचो म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रॉब्लेम हे कोण अशें बाबा रेस्टॉरंटान न्हय बाबा थंय बरो सामोसा मेळटा, बरो बटाटा मेळटा म्हणून कोण येना. सो दे आर ऑल पेशंट. सो हें सगळें तुमी मतीन दवरून त्या प्रमाणे कोऑपरेट करप, त्या प्रमाणे योग्य आपल्या जिवाची आपूण काळजी घेवप, तें इक्वली इम्पॉर्टंट. डॉक्टर आमचे कडेन आनी 4-5 मिनटां आसा. आयच्या दिसाचें म्हत्व किंवा ह्या फूल प्रोग्रामाचें म्हत्व अशें समजून तुमकां आनी कितें म्हत्वाचो मेसेज कन्वे करपाचो आसा तुमी सांगूं शकता. यू हॅव गॉट इनफ टायम. We have spoken about most of the things. I just think I'll reiterate and talk about म्हणजे मेन स्ट्रोक म्हणजे कितें की सडन ऑनसेट, सगळे अचानक सिम्पटम्स जावप आणि हे म्हणजे आयदर तुका ब्लिडिंगाक लागून नाजाल्यार ब्लॉकेजाक लागून जावपाक शकता. बी फास्ट, जशें म्हणजे सडन ऑनसेट लॉस ऑफ बॅलन्स, सडन ऑनसेट आय प्रॉब्लेम म्हणजे मदींच एका दोळ्यान दिसप कमी जालें, ऑर डबल दिसपाक लागले, तोंड वांकडें जालें, हात नाजाल्यार पांय मातसो वीक जालो आनी रोखडो सारको जालो, ऑर मुयल्ले भशेन जालो. ओके, सो अचानक जालें हां, मातशें न्हिदूंतल्यान उठून मुयप तशें न्ही, बट अचानक जावप जे पयलीं केन्ना जायना आशिल्लें. तोंड मातशें उतर हें जालें, देन ऑल दीज आर सिम्पटम्स वीच शूड मेक यू प्रिकेरियस. आनी तुका रिस्क फॅक्टर आसा, डायबिटीज, प्रेशर, स्मोकर, जाल्यार वन शूड थिंक दॅट देर इज अ रिस्क ऑफ अ स्ट्रोक ऑर अ मायनर स्ट्रोक. आनी हाका लागून यू हॅव टू गो टू अ फिजिशियन ऑर अ न्यूरो फिजिशियन आनी गेट इवन फिजिशियना कडेन गेल्यार सुद्दां जाता, ते बेसीक एटलिस्ट तुमचे सगळे टेस्ट तुवें करून घेता. ओके, सो CT स्कॅन, MRI, मागीर तुमचो हार्टाचे इको, डॉपलर, सगळे ब्लड टेस्ट तुमचे
डायबिटीज लिपीड बी कशें आसा तें पळोवपाक आनी मागीर तुमकां मेडिसीन स्टार्ट करपाक मेळटा म्हणजे जर तुमकां मायनर कितें असलें ना जे निवडून जालें देन यू कॅन जस्ट स्टार्ट यू ऑन ब्लड थिनर्स म्हणजे जे एस्पिरीन क्लोपिडोग्रेल नाल्यार आनी कोलेस्ट्रॉलाची मेडिसीन आसा आनी सो दॅट यू डोंट गेट दीज सिम्पटम्स अगेन सो दीज आर मोर ऑफ सेकंडरी प्रिव्हेंटीव मेजर्स आनी जर इफ इट्स अ मेजर प्रमाणान आसा आनी इमिडिएटली जाला देन द थेरपी वीच आय हॅव ऑलरेडी सेड की 4.5 वरां भितर जर ब्लिडींग नासलें आनी ब्लॉकेज असले जर सिटी स्कॅन नॉर्मल असलो जाल्यार आमकां क्लॉट डिझॉल्विंग थेरपीज दिवपाक मेळटा जे अवेलेबल आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आनी 6 वरां भितर जर आमकां दिसली की मेजर शिरेन ब्लॉकेज असले इन इंडिकेटेड केसीस आमकां ते हातूंतल्यान वचून क्लॉट काडपाक सुद्दां प्रयत्न करपाक मेळटा जाका आमी थ्रॉम्बेक्टमी म्हणटा ओके सो ऑल दीज थेरपीज आर नाव अवेलेबल ऑल्सो केन्ना केन्ना सेकंडरी कॅरोटीड म्हणजे जे मानीच्या हातून ब्लॉकेज आसा जाल्यार आमी स्टेंटींग करपाक शकता ते फुडें जावंक जायना म्हणून जर 70% वयर ब्लॉक असलो जाल्यार आनी ब्रेनान हेमरेज जाला जाल्यार ताका लागून मेन BP मॉनिटर करपाचें आनी जर BP सपोज नॉर्मल आसून ब्लिडींग जाला जाल्यार मागीर एंजिओग्राफी एकदां करून घेवपाची सिटी एंजिओ तातूंत आमकां जर कितें फुगो बी आसा तो आमकां डावट क्लियर जातलो आनी कितें आसलें जाल्यार मागीर ताजो निदान आमकां करपाक मेळटा इन द रायट वे सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टंट अँड फायनली लायफस्टायल अँड हेल्दी मायंड हेल्दी हार्ट हेल्दी ब्रेन येस म्हाका दिसता डॉक्टर आयच्या कार्यावळीचें औचित्य साधून तुमी बरीचशी मोलादीक म्हायती दिली आनी ही सगळ्या लोकां खातीर खूब म्हत्वाची आशिल्ली दीस इज नॉट द रुटीन थिंग वॉट वी डिस्कस अबाउट आनी ज्या लोकांनी पळोवना तेंच्यांनी जर परत रिपीट शो आसतलो तो तुमी पळोवंक शकता किंवा युट्यूबार फेसबुकार खंय तरी तुमी पळयात आनी ही म्हायती चडांत चड लोकां मेरेन पावोवची हो तुमचो प्रामाणीक प्रयत्न आनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा दोतोर तुमी मुद्दाम वेळ काडून ह्या कार्यावळी खातीर आयली आय नो हाव बिझी इज युअर शेड्यूल तरी मुद्दाम तुमी आयले ह्या खातीर तुमकां आमचे सगळे हॅलो दोतोर पळोवपी जे प्रेक्षक आसात पळोवपी आसात तांचे वतीन आनी हॅलो डॉक्टर टिमीच्या वतीन काळजान संदेव बरें करूं नमस्कार थँक्यू सर